दाणेली तालुक्यातल्या बर्ची राणा वाठारात चारूय पायांचे पंजे कापिल्ले अवस्थेत मेल्लो वाघ सापडिल्ल्यान खवदळ। तातूंतच थंयच्यान 15 किलोमीटर वयल्या जगल बेटात एक बिबटो फासात अडकून सोंपलो। ह्या दोनूय घडणुकां वेल्यान वाघांची शिकार करून तांचे पंजे काडून व्हरपा खातीर मोठी टोळी वावुरता म्हूण दुबाव। कर्नाटकातलो जो काळी व्याघ्र प्रदेश आसा त्या प्रदेशाच्या लागींच आशिल्ल्या दांडेली हांगासरल्या बर्ची वनक्षेत्रात पाय आनी तोंड कापलेल्या अवस्थेत वाघाचो मृतदेह सापडिल्लो आसा। तशेंच जेवडा तालुक्यातल्या जगलबेट हांगासर फासात अडकून बिबट्याचो मृत्यू जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसा। ह्यो दोनूय घटना आसा त्यो घटना सुमारे 15 किलोमीटर अंतराचेर घडिल्ल्यो आसा, तेका लागून खळबळ माजिल्ली आसा। तशेंच ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो स्वान आनी फॉरेन्सीक तज्ञांच्या मदतीन सुरू आसा। वाघाचे मरणाचे प्रकरणात राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि वन्यजीव अधिनियमाप्रमाण अनवळख्या आड गुन्ह्यावर नोंद केला। राणा खात्याचे डॉग स्क्वॉड आणि फॉरेन्सिक एक्सपर्टांच्या आधारान तपास चालू आसा। बिबट्याच्या मरणाची चौकशी चालू आसा। प्रुडंटा खातीर कारवारच्यान प्रमोद फोंडे।